ए ऐक, न्हिदला? ना सांग. अनु हांव 5 दीस रावपाचो. आमच्या बाबूची खंय नोकरी लागल्या. पयल्या पगारांतल्यान तो म्हजी सेवा करतलो. हा म्हटल्या अनु मोदक चढ. तुझा आपला बरा बाबा. मी हाय वर्षा 1.5 दीस. अनु कशाय परिस्थितीत फुलाची पाकळी तरी त्यांच्या पदरात पडणी रे बाबा. पण ती पाकळी तुवेंच दिवप न्ही. हय बघया अनु तरी त्यांका माझा मन जिखांक जाता जाल्यार. चल परत एकदा हांगा थंय गेल्ली सगळी कुटुंबां एकीकडे येतली. हय, नेवऱ्यो, गोडशें, खतखतें, पातोळ्यो, पास्काचे आणि माझे आवडते मोदक. ती घुमटा, शामेळ आणि झालीचो आवाज आयकांक माझे कान उसल्या. हय हा, ते आरती भजना आंगार काटो उबो करतात. आणि ती भजना दिंड्यो तशें आमच्या शारांनूय आतां घुमटाच्यो आरत्यो जावपाक लागल्या. पण तुम्ही ती फुगडी विसरल्यात हा. आमच्या गावातली जाणटी अजून फुगडी घालतात. आमच्या गावांनी विसर्जनाक अजूनही पारंपारिक दिंड्यो जाता. आणि आमच्यो कूडभर भरलेली माटोळी ती आसा तुमच्या शारांत? अरे हय, भुरग्यांनी तळी साफ केल्यार पुरो. सामकें नाक जाता. म्हजी फामील सगळे शार 21 दिसाचो म्हजो मान. तेव्हा म्हाका विसरू नका. तुमच्या भक्तांक सांगा ती सगळी फुलां माझेर घालून म्हाका लिपोवन उडयता. आमची बाय कशी पावना अजून म्हाका पळोवपाक? ही उगी रावात, भाऊ येयलो दिसता. हे बाय, होपय होपय, हांव हांगा आसा. हांगा पप्पा, यो माझा बाप्पा.